नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या सकाळच्या ह्या बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमका येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत मांडलो अर्थसंकल्प। त्याच योजण्यांक नवीन रंग चढोवन मांडपाचो सरकाराचो यत्न, दिगंबर कामतीचो सरकाराचेर टिका। नुस्तेमारी व्यवसायाक दितले उर्बा 72.41 कोटी रुपयांची केल्यात तजवीज। तीन सिलिंडर फुकट दिवपा खातीर अर्थसंकल्पान 40 कोटीची केल्यात तरतूद। हर घर जल योजनेक मेळटलो नेट, उदका पुरवणे खातीर 721.72 कोटी रुपयांची केल्यात तरतूद। खण उद्योग आणि रोजगार निर्मिती खातीर 340.93 कोटींची तरतूद। आणि आता खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बुधवारा विधानसभेत राज्याचो अर्थसंकल्प सादर केलो। 24,467 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्प मांडताना प्रमोद सावंत सरकारान 7.07% उदरगतीची मोख दवरल्या। महसुलाचो वाटो 17,097.50 कोटी आणि भांडवली वाटो 7,369.90 कोटी आसतलो। व्याजाची परतफेड करून 434.30 कोटींचो महसूल शिल्लक उरतलो, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। आर्थिक वर्ष 2022-23 खातीर अर्थसंकल्प 24,467.40 कोटीचो आसतलो। हातूंतलो महसुलाचो वाटो 17,097.50 कोटी आणि भांडवली वाटो 7,369.90 कोटी इतलो आसतलो। व्याजाची परतफेड करून 434.30 कोटी महसुली शिल्लक उरतली। नियोजित आणि नियंत्रित भांडवली खर्चाचो परिणाम जावन टॅक्स आणि हेर माध्यमांतल्यान आनीक 5% वाडीव महसूल मेळटलो, अशी आस्तय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायली। म्हाका आशा आसा की नियोजित आणि नियंत्रित भांडवली खर्चाचे परिणाम जावन आमकां टॅक्स चार्जीस हातूंतल्यान आनीक 5% वाडीव महसूल मेळपाक मजत जातली। 2022 ते 23 वर्साचो आर्थीक तुटवडो 3,603.10 कोटी रुपया आसतलो। 15व्या वित्त आयोगान घालून दिल्ल्या 4% मर्यादेच्या भितर हो तुटवडो आसतलो। 2022-23 वर्साचो आर्थीक तुटवडो फिस्कल डेफिसीट ₹3,603.10 कोटी आसतलो। 15व्या वित्त आयोगाक घालून दिल्ल्या 4% मर्यादेच्या भितर हो तुटवडो आसतलो, ही समाधानाची गजाल। हें सगळें साध्य करपा खातीर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ॲक्ट हातूंतल्यान आवश्यक ते बदल आमी घडोवन हाडटले। खण वेवसाय बंद जाल्या उपरांत राज्याचो आर्थीक तुटवडो भरून काडपा खातीर व्हड प्रमाणात रीण काडचे पडले। 2022 ते 23 वर्सा सावन ही रिणां फारीक करपाचें काम चालू जातले, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। 1,282.70 कोटी 1,988.29 कोटी जूर फारीक करतले। राज्याच्या अर्थवेवस्थेक महत्वाचो आदार दिवपी खाण वेवसाय बंद जाल्ल्या कारणान राज्याचो आर्थीक तुटवडो भरून काडपाक 2012-13 वर्सा सावन व्हड प्रमाणात रीण काडचे पडले। 2022 ते 23 ह्या आर्थीक वर्सा सावन ही रिणां फारीक करपाचें काम सुरू जातलें। ह्या वर्सा आमी मुख्य रीण 1,282.76 कोटी आणि 1,988.29 कोटी व्याज फारीक करतले। अर्थसंकल्पातल्यो कांय महत्वाच्यो घोशणा अश्यो। जुवारी पूल जून म्हयन्या मेरेन पुराय जातलो। सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर VRS येवजण, ते खातीर 10 कोटींची आर्थीक तजवीज केल्या। भलायकी मळा खातीर 1,970.20 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या। फाटले परस ही तजवीज 12.86% चड आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
फाटल्या अर्थसंकल्पांतल्यो ज्यो येवजण्यो चालीक लागूंक ना तांकांच परतून रंगोवन लोकांचो आमकार दवरपाचो यत्न जाल्ल्याची टिका काँग्रेस फुडारी दिगंबर कामतीन केल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच वीज आनी भलायकी क्षेत्राचेरूय ताणें मुख्यमंत्र्याचें लक्ष ओडलें. म्हाका दिसता बजेट स्पीच पळय जी चीफ मिनिस्टराची आहा इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द अर्लियर बजेट स्पीचीस. त्या बजेट स्पीचीस ते पयलींतलें जें कितें इम्प्लिमेंट जावन आशिल्लें तें ताणें मायट हॅव गिवन न्यू फॉर्म, पूण हे मोस्ट ऑफ दम सम ऑफ द थिंग्स आर सेम एज रिपिटेड अर्लियर ऑल्सो. वीज क्षेत्रा खातीर 3,230 कोटी रुपयांची तरतूद ह्या अर्थसंकल्पात केल्या, पूण हो निधी वीज विकती घेवपाकूच खर्च जातलो. वीज निर्मिती खातीर सरकारा कडेन पयशे खंयचे उरतले असो प्रस्न दिगंबर कामतीन उपस्थित केलो. Power sector, you are showing 3,230 crores for power sector. म्हाका दिसता this amount should be much more because this amount consists of power purchase. तुका infra करपाक कांयच पयशे उरपाना. That is what I am saying, that this amount should have actually, power sector is most actually important sector. Power, maximum money goes in power sector. भलायकी क्षेत्रा खातीर सरकारान फकत 12% अतिरिक्त खर्चाची तरतूद केल्या, पूण सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलां चालू केली जाल्यार कर्मचारी भरती करचे पडटले आनी हो निधी तांच्या पगाराचेरूच खर्च जातलो अशें दिगंबर कामतीन सांगलें. Healthak, you have said that you are increased the budget allocation by 12. But Healthak, you have started lots of super specialty hospitals and all. Salary component will grow up sizably. So that will leave you very less amount for infra. एकच तातूंत भितर एक बरी गजाल घाल्या ती एकच दिसलें म्हाका की आमी सदांच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर बोवाळ मारताले सावथाच्या, बिकॉज इट टेक्स केअर ऑफ नॉट ओनली पीपल फ्रॉम मारगांव, इट टेक्स केअर ऑफ पीपल फ्रॉम एंटायर साउथ गोवा. देर ही हॅज स्टेटेड दॅट साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शॅल हॅव कार्डियक युनिट अँड न्यूरोसर्जरी युनिट, which is a good thing for the people of entire South Goa. अर्थसंकल्पावेल्यान सरकाराचेर टिकेचे बांद सोडटना दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या विशयावेल्यान दिगंबर कामतीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची तोखणाय लेगीत केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उदका पुरवणी खातीर 721.72 कोटी तरतूद केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प मांडटना दिल्या. हर घर नल से जल येवजणेक राज्यभर चालीक लायल्या. तशेंच जल जीवन मशिना खातीर 100 कोटींची तरतूद केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. उदकाच्या बिलांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर उदका पुरवण विभागान सप्तकांतलो एक दीस राखीव दवरतले अशी घोशणा तांणी ह्या वेळार केली. उदका पुरवणीचो नियाळ घेवपी अहवाल तयार करपा खातीर खासा यंत्रणा चालीक लायतले अशेंय तांणी सांगलें. सभापती महाशय, सार्वजनीक बांदकाम खात्याक 2,099.80 कोटीची आर्थीक तरतूद करपाचें थारायलां. सभापती महाशय, पेयजल वितरणाच्या क्षेत्रात गोंय देशभरांतल्या राज्याच्या तुलनेन आघाडीचेर आसा म्हटल्यार अतिताय जावची ना. पायपलायनींतल्यान जावपी घरगुती उदक पुरवणी बाबतींत सगळेच घराबे जोडचे हें आमचें गोंय देशांतलें पयलें राज्य थारलां. केंद्राच्या जलजीवन मिशनच्या जायराती प्रमाणे हर घर नल से जल साध्य करपी गोंय हें पयलें राज्य. पुराय उदक पुरवणी कामां खातीर आमी ह्या वर्सा 721.72 कोटीची तरतूद केल्या. हातूंतल्यान 100 कोटीची तरतूद ही जलजीवन मिशन खातीर आसतली. स्पीकर सर, our state will be the first state in the country to achieve the real-time monitoring of water supply system, and tender is already invited for the implementation in this financial year. Speaker sir, during the financial year, we propose to commence off 10 MLD water treatment plant, Pali, costing of rupees 10 crores. 25 MLD at Ganjem, costing of rupees 120 crores. 15 MLD at Sandil, costing 95.71 crores. 3 MLD at Kolem, Dharbandoda, costing of rupees 30 crores. 30 MLD at Ostoda water treatment plant, costing of rupees 14.50 crores. My government is aware the water supply billing issues, and I would like to mention in this August House that every week one day is earmarked to sort out the billing issues at all the subdivision office of the water supply division.
गोंयच्या नुस्तेमारी वेवसायाक उर्बा दिवच्या हेतान 10 कोटी खर्च करून 10 बायोफ्लॉक उबारतलो. तशेंच इनलँड एक्वाकल्चराक उर्बा दिवन नुस्तेमारी क्षेत्रांत रोजगार तयार करतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. नुस्तेमारी क्षेत्रा खातीर 72.41 कोटी रुपयाची पुराय तरतूद केल्ल्याचें ताणें सांगलें. च्या धर्तीचेरूच आमी नुस्तेकारां खातीरूय बी किसान क्रेडीट कार्डा खाला विशेष मोहीम हातात घेतल्या. ही येवजण राज्यांतल्या 286 नुस्तेकारांक लागू केल्या आनी 2.6 कोटीची रिणां वितरीत केल्या. 2022-23 वर्सा ही येवजण खाला 100% नुस्तेकारांक हातूंत आस्पाव करपाक सोदता. सभापती महाशय, हांव सगळ्या नुस्त्या डिलरांचो आनी नुस्त्या वेंडरांचो एक डेटाबेस तयार करून सोदतां, जेका लागून वेगवेगळ्या वाठारांतल्या आनी समाजांतल्या नुस्तेकारां भाव भयणींक मान्यता दिवपाक मदत जातली. हाका लागून राज्यांतल्या थळाव्या नुस्तेकारां खातीर मदत जातली. म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. सदच्या उपेगांतले वस्तूचें मोल परवडपाच्या भायर पावल्या. तातूंत आतां पेट्रोल, डिझला सयत जेवण शिजोवपाक लागपी घरगुती गॅस सिलिंडरूय म्हारग जाला. अशा परिस्थितींत दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल अर्थसंकल्पात घरगुती 3 सिलिंडर दिवपाची घोशणा म्हत्वाची थारली. गोवा ग्राम उर्जा योजने अंतर्गत आमी समेस्त गृहिणीक थकाय दिवपाक दर वर्सा मेळपी गॅस सिलिंडरचो कोट्या भायर आनीक 3 गॅस सिलिंडर मोफत दिवपाचें थारायलां. हाच्या खातीर 40 कोटीची तरतूदूय केल्या. उद्देग, खणी, रोजगार तशेंच म्हायती आनी विज्ञान ह्या चारूय खात्यांक एकूण 340.93 कोटी रुपयांची तरतूद मुख्यमंत्री सावंतान केल्या. खण वेवसाय सुटसुटीत करपा खातीर खर पावलां उखल्ल्यात. हाचोच भाग म्हूण डंप पॉलिसी चालीक लायल्या. खण महामंडळ स्थापन केल्या आनी खण वेवसाय पुराय क्षमतेन चालू करून खण पट्ट्यांतल्या जनतेक थकाय दिवपाचो सरकाराचो उद्देश आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या आर्थीक वर्सांत सरकाराक 650 कोटी रुपयांची महसूल मेळटलो अशी आस्तय ताणें ह्या वेळार उक्तायली. सभापती महाशय, उद्योग, खाणी, रोजगार, माहिती आणि तंत्रज्ञान ह्या चारूय खात्यांक 340.93 कोटीची आमी तरतूद केल्या. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान खाण वेवसाय सुसूत्रीत करपा खातीर खर पावलां उचल्ल्यात. हाचोच भाग म्हणून आमी डंप पॉलिसी चालीक लायल्या. आमी खाण महामंडळ स्थापन केलां आनी खाण वेवसाय पुराय क्षमतेन चालू करपाक खाण पट्ट्यांतल्या जनतेक आर्थीक स्थैर्य आनी रोजगार उपलब्ध जावपाचो मार्ग सुकूर केला. म्हाका विश्वास आसा की ह्या आर्थीक वर्सा आमी सरकाराक 650 कोटीचो महसूल मेळटलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेन अर्थसंकल्प मांडलो. पूण आदल्या अर्थसंकल्पांतल्या 44% गजालींची पूर्तताय जाल्या खंय? अर्थसंकल्पांतल्यान 56 गजालींची पूर्तताय जावंकूच ना. आदले मुख्यमंत्री तशेंच काँग्रेस फुडारी दिगंबर कामतीन विधानसभेन लक्षवेधी सुचोवणी केली. ॲक्शन टेकन रिपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान ही गजाल उक्तडार आयल्या. 2021-22च्या अर्थसंकल्पात 252 गजालींचो आस्पाव आशिल्लो. तातूंतल्या फकत 44% गजालींची पूर्तताय जाल्ल्याचे दिगंबर कामतीन ह्या वेळार सांगले. अर्थसंकल्पातल्यो 56% गजाली कित्याक चालीक लावना ताचे विशीं आपूण उलयना, पूण 56% गजाली चालीक लावनात हे आपल्याक मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडून दिवपाचे आशिल्ल्याचे दिगंबरान ह्या वेळार सांगले. स्पीकर सर, येस, नवे सरकाराचे पयलें बजेट. आता एक्चुअली what he said that there was a shortage of time and you're not able to probably, but he has tried to put it a full-fledged budget in this session. ताजे बरोबर एक गजाल बरी जाल्या की action taken report on budget speech 21-22 has been circulated along with the right from the economic survey. हाजे पयलीं कितें जातालें, एक्शन टेकन रिपोर्ट हो बरें मदीं केन्ना तरी दिताले आनी आमकां तें वाचपाक कळना आशिल्लें. पूण ह्या खेपेक एक्शन टेकन रिपोर्ट पयलीं केल्ल्यान आय कूड गो थ्रू दॅट एक्शन टेकन रिपोर्ट आनी आय विल ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर दॅट टोटल अनाउन्समेंट्स
made by the Chief Minister in the budget 2021-22 were 252. Out of that, 44% has been implemented. This is as per your document. 56% are not implemented because of various reasons. I am not going into the reasons. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत जावपी कोंकणी आनी मराठी सिनेमांक आर्थीक मजत दिवपाच्या हेतान ह्या अर्थसंकल्पांत 2.50 कोटी रुपया दिवपाचो निर्णय घेतला. जाल्यार कोंकणी आनी मराठी फिल्म महोत्सवाचें आयोजन करपा खातीर 1.50 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. इफ्फी महोत्सवाच्या आयोजना खातीर 16 कोटींची तरतूद केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. Speaker sir, the Goa scheme of the financial assistance for films, 2.50 crores has been provided to encourage the Goan filmmakers for promoting the Konkani and Marathi films. Speaker sir, I propose to organize the long-pending Konkani and Marathi Film Festival 2022, which is a provision of rupees 1.50 crores has been made, and conducting the IFE and other activity by ESG in 2022. The provision of rupees 16 crores has been kept. नव्या सरकारांतलो विरोधी पक्ष नेतो कोण ते आजून मेरेन जाहीर जावंक ना. काँग्रेसीन आपलो विरोधी पक्ष नेतो आजून वेचूंक ना. पूण काल अर्थसंकल्प मांडल्या उपरांत जाल्ल्या चर्चा सत्रांत काँग्रेसीच्या दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्ष नेतो अशे 2 फावट संबोधीत केले. हाजे वयल्यान विरोधी पक्ष नेतो दिगंबर कामतीच आसतलो अशें दिसता. Notice certain facts. स्पीकर सर, हांव मातसो इंटरप्ट करता, कारण ऑनरेबल अपोजिशन लिडरान जो रेज केला 44 का 46% जो म्हटलो पळय न्ही, इट इज नॉट टील द 31st मार्च. ताच्या खातीर ताजी पर्सेंटेज जी आसा पळय न्ही, ही नक्कीच तेजी पर्सेंटेज आनी एक 20 ते 25% वाडटली. स्पीकर सर, शेवटच्या 3 म्हयन्यांक इम्प्लिमेंटेशन हे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. पयलीं इम्प्लिमेंटेशन कमी पर्सेंटेजीन आसता, त्या खातीर इट इज 46% आसा. कारण स्पीकर सर, फक्त आमी इतकेच लक्षात हाडून दिले, ऑपोजिशन लिडर हे खूब सिनियर आसा, म्हाज्याय पेक्षा नो डाउट वॉट एवर एटलीस्ट नो डाउट एक्शन टेकन रिपोर्ट आय हॅव सबमिटेड. गोंयचो अर्थसंकल्प कसो आसतलो काय हाची उमळशीक राजकारण्या सयत गोंयकारांक आसतनाच मंत्री निलेश काब्रालान मात भरिल्ल्या सभाघरांत झेमो काडल्यो. निलेशाची बसपाची सुवात सामकी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाच्या फाटी. त्या खातीर मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प वाचताना निलेश कश्यो झेमो काडटालो ते विधानसभेच्या व्हिडिओ कॅमेरान बेस बरें दिसले. निलेशाची झेम इतकी तेंचेक पाविल्ली की तो बशिल्ले कडेन झेमेन मान उडोवपाक लागलो. निमाणे सभाघराच्या मार्शलान ताका तूं सभाघरान न्हिदता अशें हळू कानान येवन सांगलें आनी निलेश धाड करून जागो जालो. जागो जातकूच ताणें हेवटेन तेवटेन पळयलें आनी उपरांत ल्हव तो सभाघरांतल्यान पांय भायर काडटालो. ह्या खातीर मुख्यमंत्र्याच्या अर्थसंकल्पाच्या ह्या वेळार निलेश सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन थारलो. In order to encourage the skill development of the movement to make of the movement
काल जाल्ल्या अधिवेशनांत उपसभापतीची वेंचणूक जाली, जातून 24-15 मतांनी भाजपाचो सुभाष फळदेसाय निवडून आयलो. जाल्यार काँग्रेसी वटेन केदार नायकान उपसभापती पदा खातीर अर्ज भरिल्लो. केदार नायकाक उणीच 15 मतां पडिल्ल्यान वट्ट 25 मतांनी सुभाष फळदेसायाची निवड जाली. पणजे महानगरपालिका मंडळाचो महापौर म्हूण परत एक फावट रोहित मोन्सेराताची निवड जाल्या. जाल्यार उपमहापौर पदार संजीव नायकाची निवड जाल्या. रोहित मोन्सेरात सेगीत दुसऱ्या फावट पणजे महानगरपालिकेचो महापौर जाला. गोंयांत सध्या चडशा वाठारांनी उदकाचो व्हड प्रश्न आसा. चडशा वाठारांत लोक उदका खातीर खूब वळवळटात. पेडणेच्या नागझर तुळसकारवाडी वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक केबल घालपा खातीर उदकाची पायपलायन फोडून दवरल्या आनी ताका लागून फाटले 22 दीस जाले ह्या वाठारांतल्या लोकांची उदका खातीर बरीच धानल जाल्या. 4 दिसांनी एकदां उदकाचो टँकर येता, पूण जाय तशें उदक कोणाक मेळना. उदका स्रोत खात्याचो अधिकारी हाचेर दुर्लक्ष करता. बेगोबेग ह्या वाठारांतल्या लोकांची उदकाची सोय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आमकां 22 दीस जाले आतां पाणी ना. मागीर हे सगळे जाण मेळून आमच्या आतां आमदार निवडा नीलम त्याच्या कडेन गेले, जाल्यार तेणी आमची पाणयाची सोय केली आणि टँकर येयली आमकां. सकाळी ते 10 म्हटल्यार गेले, 11 पावले परत घरा आणि 12 म्हटल्यार आमकां टँकर येयली. आणि साहेब जो आहा न्हू तो काय एक्शन घेयना डिपार्टमेंटाचो. तो आतां फक्त बघता आणि वयता आणि काय करिना. 22 दीस जाले उदक येयना आमकां. पायपलायन केबलाची घातल्या न्हू, ती पायप फोडून घातल्या. ते मातशें गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालूंक जाय. साव जेसिंटो आयलँड हो वाठार तिसऱ्यां खातीर खूब फामाद आसा. दक्षिण गोंयांत आयतारा 27 मार्चाक सकाळी 7 ते दनपारां 3 मेरेन वीज पुरवण नाशिल्ली आनी त्या दिसा ढगाळ वातावरण आनी गरमी भरपूर आसली. ताचो बरोच फायदो वास्कोच्या लोकांनी घेतलो. गरमेन घरांत रावपाक जायनासलें म्हूण वास्को वाठारांतल्या लोकांनी साव जेसिंटो आयलँड ह्या दर्यादेगेर तिसऱ्यो काडपाक भरपूर गर्दी केल्ली. सकाळ सावन जाल्ली गर्दी पळोवन दर्याचेर फेस्त आसा कशें दिसतालें. पळयात तिसऱ्यो काडटना लोकांची गर्दी. पुर्तुगेज काळासावन आशिल्ली मान्ना शिवोलेच्या बाजारकारांची शौचालयाची मागणी निमाणी पुराय जातली. स्थानिक आमदार डिलायला लोबो तशेंच थळावी पंचायत आनी सेंट अँथनी इगर्जेच्या जोडपालवान बाजारकारांक खातीर शौचालय बांदपाचो ठराव मान्य केला. शिवोलेच्या इगर्जेचो पाद्री मेंडिजान ही घोषणा केली.
जुलय म्हयन्या हांव जुन्याच्या म्हयन्यान पातविकार कसो हांवें बस घेतली गरजेची. जुलयाच्या म्हयन्यान हांगा सगळें पळोवंक आयलो तेन्ना हांवें पयलें हांगा एक टॉयलेट ना. हांवें कमिटीक रोखडेंच सांगलें इतलो बाजार आहा, इतलो लोक आहा, आमची प्रॉपर्टी हांकां टॉयलेट फावो हांगा करूंक जाय, आमी बांदून दिवंक जाय. ते म्हणूंक लागले पंचायतीच्या हेल्पान आमच्यान करूंक जाता. तेणी सांगलां म्हण न्हू, जुलयांत म्हजें मतींत आयलें आनी तेणी सांगलां म्हणटूच दुपेट पावट कॉल कशें आयलें आनी ते मनान हांवें म्हटलें जाता तितलें बेगीन मार. तेणी म्हाका सांगलें विलियमा कडेन डेप्युटी सरपंचा कडेन उलय आनी बरे भाशेन करुया आनी बरो टॉयलेट दिवया लोकांक, कित्याक बाजार बरे भाशेन जावं आनी ही म्हजी इत्सा. आनी तेच पासून विलियमाक घेवन हांव आयलां हें सगळें पळोवंक. बरो आमचो PA आहा, आमचे मॅडमीचो PA आहा, डिलायलाचो PA आहा आनी म्हणजे पळोवया आतां आनी पळोवया प्रॅक्टिकली आमच्यान कितें करूंक जाय. पंचायत आनी गर्ज दोनूय पब्लीक बॉडीज, हे दोनूय पब्लीक बॉडीजान पब्लिका पासून कितेंय करूंक जाय. कित्याक हो सुयोलीचो गांव संस्कृतीक गांव, जाय तें व्हडटेपण हांगा आहा तें सांबाळूंक हांव इच्छिता. हे मनान विलियम बरो भाशेन भोंवता आमचे कडेन हें करपाक हांवें येवचें. आनी आतां आमची डिलायला बाय आयल्या देखून आमकां अदीक बऱ्याक पडटलें हांगा हो बाजार बरो करूं. गोमंतकाचे सकाळचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.